जुवांवा पोरमोणे शुभ वर्तमान आवेस्वर 18 ओळी 1 ते 40. जेजूच्या कोस्टा मोरणाचें कोथून जेजूक धरून व्हरतात. अशें उलयतच जेजू शिसा सांगाती केद्रोन वाळाचे पोलतोडी गेलो. थंय एक बाग आसली. तातूंत तो आपल्या शिसां बराबर भितर सरलो. घातकी जुदासूय हो जागो वळखतालो, कित्याक सोबार पावटी जेजू थंय आपल्या शिसां बराबर वचो. सैनिकांचो एक जमो घेवन आनी मुखेल याज्ञिकांनी आनी फारिजेवांनी धाडलोल्या चौकीदारांक हाडून जुदास आयलो. दिवट्यो, उजवाड्यो आनी ओस्त्रां शोस्त्रां घेवन ते थंय पावले. तेन्ना जेजू आपणाक कितें घडटलें आसलें तें सगळें जाणो जावन फुडें सरलो. ताणें तांकां म्हणलें, कोणाक सोदूंक आयल्यात तुमी? तांणी ताका जबाब दिलो, नाजरेतकारा जेजू. जेजून तांकां म्हणलें, हांव तो. घातकी जुदास तांचे बरोबर उबो आसलो. जेन्ना ताणें हांव तो म्हणलें तेन्ना ते फाटीन सरले आनी जमनीर शेवटोले. नव्यान ताणें तांचे कडेन विचारलें, कोणाक सोदूंक आयल्यात तुमी? आनी तांणी म्हणलें, नाजरेतकार जेजू. जेजून पोत्तिपाळ केलो, तो हांव म्हूण हांवें तुमकां सांगलें. म्हणटच तुमी म्हाका सोदूंक आयल्यात जाल्यार हांकां वचून दी. अशें ताणें म्हणूनलें तें उतर घडोवन येवंक जाय आसलें. तुवें म्हाका दिल्ल्या तांचे भितरल्या एकल्याक लेगून हांवें इबाड जावंक दिवंक ना. सिमोन पेद्रू कडेन एक तोरसाद आसली. ती ताणें भायर काडली आनी परम याज्ञिकाच्या चाकराचेर मारून ताचो उजवो कानूच कातुरलो. त्या चाकराचें नांव माल्कू. जेजून पेद्रूक म्हणलें, तुजी तोरसाद पोत्यांत घाल. बापान म्हाका दिलां तें पात्र हांवें पियोवचें न्हय? जेजू आनासा मुखार. सैनिकाच्या जम्यान तांच्या सरदारान आनी जुदेवांच्या चौकीदारांनी जेजूक धरलो आनी बांदलो. तांणी ताका पयलो आनासागेर व्हेलो, कित्याक तो कायफासाचो त्या वर्साच्या परम याज्ञिकाचो सासरो आसलो. पोरजे खातीर एकलो मनीस मेल्यार अदीक फायद्याचें म्हूण जुदेवांक बूद दिल्ली तो होच कायफास. पेद्रू आपूण जेजूक वळखना म्हूण सांगता. सिमोन पेद्रू आनी दुसरो एकलो शीस जेजू फाटल्यान गेले. हो शीस परम याज्ञिकाचे वळखीचो आसलो देखून जेजू बरोबर परम याज्ञिकाच्या आंगणांत भितर सरलो. पूण पेद्रू दारा भायर रावलो. परम याज्ञिकाचे वळखीचो आसलो त्या दुसऱ्या शिसान दार राखणे कडेन उतर घाले आनी पेद्रूक भितर काडलो. दार राखण करतालें त्या चेडवान पेद्रूक म्हणलें, तुंय ह्या मनशाच्या शिसांतलो न्हय? ताणें म्हणलें, हांव न्हय. इतल्या म्हणसर हिंव खातालें देखून कळशांचो दोगटोक केल्लो. ताचे भोंवती रावन चौकीदार आनी चाकरां शेकतालीं. पेद्रूय तांचे बरोबर उबो आसलो आनी शेकतालो. परम याज्ञीक जेजूची चवकशी करता. परम याज्ञीक जेजूक कांय विचार घालून ताच्या शिसां आनी शिकोवणे विशीं ताची चवकशी करूंक लागलो. जेजून ताका जबाब दिलो, हांव सोबे माजार स्पश्ट उलयलां. सदांच हांवें देवस्थानांत आनी देव मंदिरान सगळो जुदेव लोक एकठांय जाता थंय शिकोवन दिल्या. गुप्ती हांव कितेंच उलोवंक ना. म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? हांवें कितें म्हणलां तें म्हाका आयकलां तांचे लागीं विचार. हांवें सांगलां तें तीं बरीं जाणून. ताणें अशें म्हणना फुडें थंय उबो आसलेल्या एका चौकीदारान जेजूचेर थापोट मारलें आनी म्हणलें, परम याज्ञिकाक तूं असो जबाब दिताय? जेजून अशी जाप दिली, हांव वांकडें उलय जाल्यार वांकडें कितें तें दाखय. पूण जर हांव सारकें उलयलां जाल्यार कित्याक म्हूण तूं म्हाका मारताय? तेन्ना आनासान ताका बांदून कायफास
परम याज्ञिकागेर पाठयलो. पेद्रू नव्यान आपूण जेजूक वळखना म्हणटा. सिमोन पेद्रू अजून थंय उबो आसलो आनी शेकतालो. तांणी ताका म्हणलें, तुई तांच्या शिसांतलो न्हय? ताणें ना म्हणलें, हांव न्हय. परम याज्ञिकाच्या एका चाकरान पेद्रूक म्हणलें, आरे हांवें तुका ताचे बरोबर बागेंत पळोवंक ना रे. हो चाकर पेद्रून कान कातरलेलो ताचो सोयरो आसलो. पेद्रून आनीक एक पावट ना म्हणलें आनी तेन्नाच कोंब्यान साद घालो. जेजू पिलाता मुखार. सकाळ जातूच तांणी कायफासागेर थावन जेजूक नितीशाळेंत व्हेलो. आपूण बाटो ना जावंक पूण आपणाक पास्क जेवण करूंक मेळचे खातीर ते नितीशाळेंत भितर गेले नात. देखून पिलातान आपुणूच तांचेशी भायर येवन म्हणलें, ह्या मनशाचेर तुमी कसलो आरोप घेवन आयल्यात? तांणी ताका जबाब दिलो, हो मनीस नश्टो न्हय आसलो जाल्यार आमी ताका तुजे आदीन करचें नासलें. पिलातान तांकां म्हणलें, तुमीच ताका व्हरात आनी तुमचे समृती प्रमाणे ताची नीत करात. जुदेवांनी ताका म्हणलें, आमच्यान कोणाचो जीव काडूं नजो. आपूण कसो मरतलो आसलो हाचे विशीं जें जेजून सांगून दवरलेलें तें खरें जावचे खातीर अशें घडलें. पिलात नव्यान नितीशाळेंत गेलो आनी जेजूक आपोवन ताणें ताका विचारलें, जुदेवांचो राजा तूं? जेजून परतीपाळ केलो, हें तूं तुजेच वस्तूंगी म्हणटाय ओ दुसऱ्यांनी तुका म्हजे विशीं अशें सांगलां? पिलातान म्हणलें, हांव जुदेव तर तुज्याच लोकान आनी मुखेल याज्ञिकांनी तुका म्हजे आदीन केलां. कितें केलां तर तुवें? जेजून परतीपाळ केलो, म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय. म्हजें राज ह्या संवसारांतलें जाल्लें जाल्यार हांव जुदेवांच्या हातांत पडो ना जावंक म्हजे सेवक झुजतले आसले. पूण म्हजें राज हांगासरलें न्हय. पिलातान ताका म्हणलें, म्हणटोच राजा तूं? जेजून जबाब दिलो, हांव राजा म्हूण तुवेंच सांगलें. ह्याच पासत हांव जल्मलां, ह्याच पासत संवसारांत आयलां, स्वताक गोवाय दिवं. जीं कोण सोत मानून घेवंक तयार आसात ती म्हजो ताळो आयकतात. पिलातान ताका विचारलें, सोत म्हणजे कितें? जेजूक मरणाचें फर्मोण पडटा. अशें उलोवन नव्यान जुदेवां चडशीं भायर वचून तांकां म्हणलें, म्हाका ताचो कसलोच गुन्यांव मेळ्ळो ना. पूण पास्काच्या समयार हांवें एकल्याक सुटका दिल्ली तुमकां जाय? तांणी परत बोब मारून म्हणलें, हाका सोडी नाका पूण बाराबासा. बाराबास म्हळ्यार एक पुंड आसलो.